सर्वांकೈ नमस्कार. म्हगेलें नांव उमेश भट, गोश्रीपुरम, कोच्ची. आज हांव तुमचे मुखार येयल्या एक सन विशया पासून सांगूत. ज्ञान. ज्ञान आमकां खंय तकून मेळटा म्हूण. जननान कोण ज्ञानी न्हय, जल्मुगेन येतना कोण ज्ञानी न्हय. आमगेले आवसो बापसून म्हालगड्यांनी आमकां सांगून दिवचें एक ज्ञान तें म्हालगड्यांनी साकून आमकां मेळचें. विद्यालयांत वचना पडें आमकां मेळचें ज्ञान, तें ज्ञानत. गुरुपदेशान गुरुले प्रवचन इत्यादी सगळं आयकना पडें. ते खंयचेय विशया पासून, जिविता पासून जावं, धार्मीक विशया पासून जावं, आध्यात्मीक विशया पासून जावं, गुरुपदेशान दैवीक जावन आशिल्ल्या विशया पासून जावं, मेळचें तें ज्ञान गुरुपदेशान मेळचें. तें व्हड एक ज्ञानत. जाल्यार सगळ्या मनशाले जिवनांत व्हड ज्ञान कसन म्हळ्यार अनुभव ज्ञान. व्हड नाम कसन म्हळ्यार अनुभव ज्ञान. आमगेले अनुभवान आमकां मेळचें ज्ञानत व्हड ज्ञान. तें एक्के मनशांकय तांगेले जिवनांत मेळचें. व्यत्यस्त आसतलें तांगेलें साहचर्य इत्यादी सगळं आस्पद करून आसतलें. तेवळी सगळ्या मनशाले जिवनांत ज्ञान म्हूण सांगुचें हेतून व्हड ज्ञान कसन म्हळ्यार अनुभव ज्ञानत. म्हगेल्या मनांत दिसलें हांव तुमचे लेगीत सांगता. आनी तूं कसलीय चूक आसा जाल्यार तुमी क्षमा कोरका. मुखारी एक विशया पासून हांव घालचे व्हिडिओ तुमी प्रोत्साहन दितनी, प्रचोदन दितनी म्हूण विश्वासान म्हगेलें हें ज्ञाना पासून आशिल्लें एक व्हिडिओ हांव हांगा समाप्ती करता. तुमकां सर्वांकय धन्यवाद.